devaci soria veda, Dushavai sotos magaridoria, devaci visvasuna veda, devaci aveda, Isus larmocheda, tu visvashi murgoro, tu chauchi dograchi, Lohin nakavataku, devaci soria veda, Dushavai sotos magaridoria, devaci visvasuna veda, devaci aveda. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं विशेष करता आनी माय मोगाची उकार आयचे मिसाचे समारंभाक इनेज वाज ही आमच्या भयणी पासून आमी मागता सर्गीच्या बापान तिका आपली शांतीन विसवान घेवंक तशेंच मागता आज वाडदीस वालेरियो गोन्साल्वेस मार्गरीदा फारिया तशेंच मागुया आमच्या सोंपून गेल्ल्या भयणी भावा पासून आंद्रेजा तवारीस आनी कायतान जुआंझीन मिरांदा तांकां सर्गीच्या बापान आपल्या शांतीन आपल्या विसवान घेवंक मागतना आज सांजे एक आमची भयण फिरगोजीन ती अंतरल्या तिचे पासून आमी मागुया सर्गीच्या बापान तिका शांती समाधान फावो करूं. आमी जेजूच्या कुडी रोगताचे परबेची तयारी करता कॉर्पूस क्रिस्ती फाल्यां ही दोबाजीक परब खुशाल जावया जेजून आमकां आपल्या मोगाची खुणां आपले मांस आनी रगत आमकां दिला ताचे जेवणांत उदीक आमी येवंक वांटो घेवंक आनी जेजू सारकी आमी जावंक हे मिसांत मागतना फाटलीं 6 वर्सां ह्या फिरगुजींत वावर करूंक म्हाकाय फावो नासतनाय देवान फुंक्या भाग दिलें देखून देवाक हांवूय दिन वाचता. 6 वर्सां आदीं आयच्याच दिसाक ह्या अवताराचेर सोय मारून हे फिरगोजेची गवळीक जबाबदारी म्हाका दिल्ली. ही जबाबदारी जायती फावटी घोडी हांव हांगा थंय चुकलां काल तिका हांवें तुमचें आनी देवाचें बक्षणें मागता आनी म्हजेय पासत किरीत भशेन मागात म्हणून उलो मारता आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जातना आमी असो पातकी म्हणून ओळखून देवा आनी एकामेकाचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एक गुडयोगीच रावन आमच्या मनाक शांतीक आशा इंतेसां बापाक उबारुया.
सोर जाणार सर्वेस्परा खुर्साच्या पिशेपणान तुजे रोगशास्त्र बागेवन जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोनी जाणवाय ओळखूंक पावयली. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फोटो नासतना भावार्थान थीर रावंक आमकां कुरपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन सुदाच्या चिटी वेलें वाचप. म्हज्या मोगाल भावा भयणांनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या दोन दुतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान तीर रावात. आनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितोले ते सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात. उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात. येरांक सोत्रायेन घेवन काकलूत दाखोयात आनी तांच्या पातकाक जिविताचो विसो लागतात त्या आंगवल्याची पूर्ण वायट दवरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरोपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारकाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी मोहिमा तारपण अधिकार आनी बोल सगल्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुका. हे देवाचो उतराक आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हणुया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओपरेकता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यात तुजे मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हजें वोंट तुजें तोखणाय कोत्तोले निरोधरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां. हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावं. सुम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy.
Salves Boraxui, Salves Boraxui, Salves Boraxui, Sui, Sui. सर्वेस्पर तुमची सवय असो. तुमचे सवे मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू आनी शीस परतून जेरुजल्याक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरी आयले. ताणें ताका म्हळें, अशें तुवें करपाचो कसलो अधिकार तुका आसा? अशें करपाक तुका सत्याक कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हळें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसले अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवचें स्नान स्वर्गांतल्यान की मनशांतल्यान आयलें सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांतल्यान अशें म्हणत जाल्यार तो विचारतलो, तो तुमी ताका कित्याक सोत मानलें ना? आनी मनशांतल्यान अशें म्हणूंक जाय जाल्यार ते लोकांक भियेताले, कित्याक लोक सगलो जुवांक खरो प्रवादी म्हूण मानताले. देखून तांणी म्हळें, आमी नोकरो. आनी जेजून तांकां सांगलें, कसले अधिकारान हांवें अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भणी भावांनो, आज इगोजेन हांवें पांय घाल्यार 6 वर्सां भरतात. 7:30 6 वर्सां फाटीं ह्याच अवताराचेर सोपूत घेवन आनी बिश्प साहेबान धाडिल्ल्या नेमणुकेचेर सय करून ही जबाबदारी गोवली कसो हांवें घेतिल्ली. आनी फाटलीं 6 वर्सां देवाचेच आदारान भाग्योन मिंगेलीचे मजतीन ही 6 वर्सां सोंपली. आज 7व्या वर्सांत आमचो प्रवेश. 3 वस्तू खास आमच्या जिवितांत. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत. निमणे ब्रेस्ताराक जेजू हें याज्ञीकपण स्थापता आनी आमकां आपल्या विचून काडलेल्यांक ही जबाबदारी दिता. आपल्या पुताच्या जेवणांत सोमेस्तांक पोसूं. याज्ञिकाचें काम दिसा दिसपटी हे वेदीचेर उंड्याची मोडणी करता तेन्ना आपल्याचेंच एके भाशेन जिवीत मोडूंक. देखून ती उतरां याज्ञीक आपली करता. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत. आल्ताराचेर आनी कालवार पर्वतार जेजून केल्लें आपल्या कुडी रगताचें बलिदान याज्ञीक न्हयच फकत जेजूचें बलिदान पूण आपल्याचेंय बलिदान करता. हें एक मुखेल काम एका याज्ञिकाचें. पुजे खातीर आपल्याकूच मोडूंक, पुजे खातीर आपल्याची जीण झरोवंक. दुसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता स्वर्गार वयचे आदीं, आतां तुमी वसात आनी म्हजे बरे खबरीचे गवाय जायात. हे वर्साचो विशय तो. गो प्रोक्लेम द गूड न्यूज. गो एंड बी माय विटनेसीस. गो एंड शेअर द गूड न्यूज. आनी हेंच फाटलीं 6 वर्सां म्हाकाय सुयेग मेवलो. सोमुया आनी सोमुया भायर ह्या बरे खबरेची मोडणी करून तुमकां सगल्यांक देवाच्या उतराची मोडणी, देवाच्या उतरान पोसूं आनी तरेतरेच्या उपायां उदेशी हें काम, जावं ते मिसावां, जावं ते रेतीर, जावं ते आमच्यो मागण्यांच्यो समुदायो, हें सगलें आमकां आमची जबाबदारी. वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. जें फ्रांसीस शावियरान केलें, जें भाग्यून जेवाजान केलें, तें एका याज्ञिकाचें काम. आपले पोरजेक देवाच्या उतरान पोसूं, देवाच्या उतराची बरी खबर दिवं. आनी तिसरे सुवातेर बाबा मुडिनो
सेवे चाकरीचे मन एका याज्ञिकाचे. आपल्या परोस आपली पोरजेक उखलून दवरप, आपले परोस आपली पोरजेक खातीर वावरप, आपल्याक न्हय पण आपले पोरजेकूच देवाच्या जिवितान वाडोवप. भाव भयणीनो, तुमच्या आदारान आनी म्हजे कोयती प्रमाणे विथ माय ओन लिमिटेशन्स हांव देवाक आर्गां दितां. त्या फाटल्या 6 वर्सां पासून जे वर्सांनी ताणें ताचो पूज जेजू महायाज्ञीक सायबीण माय भाग्यवन मिगेल आनी म्हाका सांगात केलो. ही 6 वर्सां सोंपतना आनी 7व्या वर्सां भितर सरतना काल जेजूच्या काळजाचे पोरबेक एक फादर आयिल्लो मारियान. तो शर्मा सांगता आसतना एका मनशाची खबर सांगतालो. तो मनीस एका घरांत वता, जे घरांत 40-50 भुरगे आसले, डिजेबल्ड, तांकां ओपांगूळ म्हणटात. डिजेबल्ड or they are called physically, mentally challenged. ते घरांत घेता आनी एक सुपुल्लो भुरगो ताका गोट पांयांक वेंग मारता. हे मनशान जायते व्हील चॅर्स आनी कितें हे घराक दिलेली. ते घराचो दोनी पाद्री ताका उलो मारता दिलेली ताणें जायते. तो ताका वेंग मारता, पांयांक धरता, गोट धरता. आनीक हो मनीस म्हणटा आनी कितें जाय तुका, आनी कितें जाय तुमकां ह्या घराक. आनी तो म्हणटा ना. तो म्हणटा हांवें तुका गोट वेंग मारल्या, मोत्तूच स्वर्गार पावतूच, तूं स्वर्गार पावतूच हांव तुका वळखतलो. तुवें आमच्या घराक इतलेंसो गोट दिला म्हूण. And when I go into heaven, I want to see your face. I want to recognize you. And I want to say thank you to you even in heaven. आज हांवें तुजे पांयांक गोट वेंग मारल्या दाखोवंक की एका दिसाक आमी सगळीं स्वर्गार पावतूच स्वर्गार पुऱ्यान I want to see your face and I want to thank you. बांबडीनो, ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याची भावना आज हांव म्हजी करता. आनीक सगळीं तुमी फाटलीं 6 वर्सां आमचे सगळें दाखयल्लो मोग, आमचे सगळें दाखयल्लें बरें उतर, आमचे सगळें दाखयल्ली तुमची उर्बा, तुमचे उमेद पळोवन तुमच्या एक एकल्याच्या पांयांक गोट धरता. आनी हांवूय म्हणटा स्वर्गार आमी पावता तेन्ना तुमकांय बोट दाखोवन हांव म्हणटलो थँक यू. कारण तुमी एक एकल्यान हे इगोर्जेंत हांव वावुरतना जाय तो प्रभाव तुमचे बरे उतरांचो, तुमचे बरे वावराचो, तुमचे उमेदीचो, तुमचे वेळाचो तुमी न्हय फकत म्हाका पूण देवाक दिला. आनी देखून आमी सगळीं स्वर्गार पावूंक जाय. आनी स्वर्गार पावतूच आमी एकामेकाक वळखतले मेवतले. आनी आय कॅन प्रावडली से हो आमचो तालिगांवचो भाव, ही आमची तालिगांवची भयण, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी फाटलीं 6 वर्सां म्हाका सांगात दिलो आनी म्हजे खुशालकायेन आनी आडकोडीन, पिडेन आनी भलायकेन वांटो घेतलो. हें की भाव भयणीनो गरजेचें. हेंच की आमचें एक एकल्याचें सपन की आमी सगळीं ह्या संवसारांत यात्रेकारां वाट सोंपवतूच आमी स्वर्गार पाव. आनी स्वर्गार एक फामील कशी, देवाची फामील कशी, त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवं, पवित्र 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 हें सांतां भक्तांचें गायन आमी करूं. हेच मनान आयज मिसा भेटींत वांगडो घेतना तुमचे गोळ्या पासून तुमी मागचे. आज पिलग्रिमेज एक पवित्र यात्रा केली तेन्ना तुमी सगळीं म्हज्या मनांत आसली. जावं ते मागीर प्राग जंय इन्फंट जिजस ताची मुर्ती आसा, ताची मुर्ती हातान दवरूंक आनी
म्हजे बरोबर गेल्ले तांकां आशिर्वाद दिवन म्हाका बाग मेळ्ळे. मागीर बागेंत जिवांव पावल पाप साहेब हाचे घरा थंय रावूंक आनी थंय ताणें केल्लो वावर नियाळूंक आनी पळोवंक सोयीक मेळ्ळो. तशेंच बागेंत फावस्टिना आनी काकुतीची भक्ती डिवायन मर्सी हें चॅपल आनी तो जागो पळोवंक आनी थंय मीस भेटोवंक आनी थंय सगळ्यांक आशिर्वाद दिवंक तुमी म्हज्या मनांत आसली. आनी शेकी म्हाजी गोरीब जंय ह्या 6 भुरग्यांक सायबीण माय दिश्टी पडली ते उंच दोंगरार वचून जंय ती सायबीण माय ह्या भुरग्यांक दिश्टी पडून खरो संदेश ह्या भुरग्यांक दिल्लो ते उंच दोंगरार वचून तो अनुभव घेवंक. आनीक विपींग स्टॅच्यू ऑफ जिजस जेजूची कुर्सार मारलेली इमाज जी रडटाली, जाच्या दोळ्यांतल्यान आनी पांयांतल्यान उदक आनीक रगत व्हांवतालें, ती इमाजीशी वचून मागणी करून हो धाकटुलो म्हाजी गोरे गांव किरीत पवित्रायेन भरलेलो गांव थंय वचून थंय मीस करूं आनी थंय किरीत तुमच्या मनान तुमकां सगल्यांक म्हज्या मनान धरून आशिर्वाद दिवंक म्हाका खुशालकाय भोगली. तर आज भाव भयणीनो, देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक वाखाणली, सगळे ताचे बरेपणा पासत कसली चिंतना मनान धरून हे आमचे मिसाचे भेटेन एकामेका पासत मागुया. आनी तुमचो गवळीक असो हो गवळीक वावर आनी गवळीक जबाबदारी बरे भाशेन फुडें व्हरूंक हे 7 वर्साक म्हाका तुमच्या मनांत आनी मागण्यांत दवरात. पेटोवणे वेळार गायोन गावया. C38 तुकाच बापा पेज 44. C38 पेज 44. Tukac słaba, sormoci, wita druga jegany. Tukac słaba, sormoci, tu czystej korkaszy. Mocie matki, mocie pajki, syka góra tam koszy. So mój Bóg, gorgoru, szukowo, soliangimu. Ducha słaba, sormoci, i ta ducha jedary. Ducha słaba, sormoci, tu czysty korkaszy. भयणी भावंदू, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या तत्वे बलिदान आपल्या मोनाकारीक मोहिमेत आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस मान आनी घेवन सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उप्रासलेल्या दुस्माना विरुद्ध भाग्यून जुस्तीन सगळे शक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी दान मनान वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळांत जैतिवंत जावंक पाव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळ जाव बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवशा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जुस्तीन तुज्या रोगशाशान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें आमच्या अशोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन तूं परजोडले येताय. देखून सगळ्या दुदां भक्तां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया जेसू मेलो जेसू शिवोत जालो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा कार्दियल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकारीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो देव भू मोगान सदांच आमकां आपल्या मोगान रवडायता He keeps us together, He keeps us in love. Under the shadow of His wings we fly. कुशालकायेन आज देवाक दिन वासुया आर्गां दिवया ताचे सगळे बरेपणा पासत आनी बाराबर जेजून शिकवलेले मागणे म्हणुया आमचे तुमच्या बापा बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुजो राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तांडेन पडोवंक दिवं नाका
पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवाज दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन मुतांगळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटली. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असतो जेजू स्वर्गांतान देवलेलो जिवो उंडो ताणेंच आपले गोवळी आमकां केल्यात. ताणेंच आमकां आपले बरी खोबरीचे पुरगुटणार केले. असतो जेजू आमचे खातीर मरून जिवन जालो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आतां ताच्या जेवणांत भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावुया D16 जेसू म्हज्या पेज 55. D16 पेज 55. Jesus moja que colmosado moja zara taji mituzeti tori duje carisma walrone akatoso sorunu sunaka tori duje carisma walrone Makatoso sorun wozunaka Tan Bóg lagna mocia odmian Jezu Mocie kantus sorga welia ulia Je Jezu je tu kasio prawda Tu ci siłaj kosmoc makaziura Je Jezu je tu kasio prawda Tu ci siłaj kosmoc makaziura
प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. भाग्योन जुस्तिनाचे शिकवणीक पाळो दिवन ताची देख घेवन तुज्या देण्या खातीर तुका सदां काल दिन वासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. देवाक आमी दिनवासता की आयज पादिगराक 100 वर्सां बत्तात. 100 वर्सां एक बरो गोवळी कसो ताणी आपली जुट्टी पाळल्या आनी आमकां जेजूच्या हिंडान ताणें सांबाळल्यान. ताचे पासत आमी आयचो दीस मागून सारुया की फुडलें वरस जें आयज उक्तें जाता देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी ताका सदांच मेळूं आनी हेच उमेदीन आनी ह्याच नेटान आमच्या सांगाता आमच्या सहकारान तो अदीक आमचे पासत, आमचे फिरगोचे पासत आनी देवाचे मोहिमे पासत वावरीत रावूं. आयज आमी कळोवणी करता ती मातशें चोत्रायन आयकची. आयज दोळे तपासपाचें कॅम्प आसा, फ्री आय चॅकअप आसा. ASG हॉस्पिटल ऑर्गनायज करतात सकाळीं 10 ते 2 वाजता. कोणाक दोळे तपासूंक जाय जाल्यार तुमी येवचें म्हूण आमी मागता. इट्स फ्री फ्रॉम 10 to 2. फ्री आय चॅकअप तुमी येवचें म्हूण आमी मागता. तेच परी आयज 3:30 वाजता ऑल्टस सवरांक जमात सुरू जाता. आमी एडोरेशन करतले प्रेयर रुमांत, कित्याक हिंगा इगोजेंत इंतेर आसा, मरण आसा. ताका लागून सगल्या भुरग्यांनी प्रेयर रुमांत जमा जावचें आनी त्या उपरांत एका आमच्या सकयल्या हॉलांत आमची कार्यावळ हो जमात जातली. मागता आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक धाडची. आनी आतां तावन ऑल्टस सर्वर्स एवरी सॅटर्डे मिटींग ह्यो सुरू. तो सगल्या भुरग्यांनी सॅटर्डे चुकय नासतना ऑल्टस सर्वर्स हाचे मिटिंगेक येवचें. फाल्यां सांती साक्रामेंताची दोबाचीक परब 8 वाजता मीस आनी उपरांत पुरसांव जातलें. घडटा तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. आमची दोतोनूय फाल्यां सुरू 8 वाजता दोतोन. त्या उपरांत मीस 9:30 वाजता जातालें. चोत्राय दोतची 9:15 जावचें ना, कित्याक पुरसांव आसा 8 वाजतांच्या मिसाचें. त्या उपरांत 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांचें मीस जातलें. आनी आतां आयज 9वें वरस गोवळीक वरस आमच्या महाधर्म प्रांतांत सुरू जाला. इन अ डायसीस वी हॅव बिगन द न्यू पास्टरल इयर. ह्या पासत आख्खे वर्साचे गोवळीक येवजण पत्र पॅरीश पास्टरल प्लॅनर आमी पादिकरा हातांतल्यान उक्तावणी करता. मागता पादिकरा लागीं हो प्लॅनराची उक्तावणी करूं. भाव-भयणीनो, आयज आमचें गोवळीक वरस सुरू जाता आनी आमकां ताळगांवकारांक हें उत्सवीक वरस 480 वर्सांचो आमचो समारंभ. आनी हेच मनान हें गोवळीक वरस आमी सारुया आनी हेच मनान हे गोवळीक वर्साची कार्यावळी आमी छापल्यात. तुमकां एक एकल्याक घरांत एक कॉपी तुमचे PPC वांगडा लागीं मेवतली. उपकार करून व्हरून दवरची. आनी द बेस्ट प्लेस तुमी जाणूंक जाय खंय तें. तुमच्या भोव करून भायर सोदता, भितर सोदता ते घराच्या भितरल्यान मारूं येता, दाराक मारूं येता, वो तुमच्या न्हिदपाचे कुडान मारूं येता. खंय तुमकां आवडटा थंय मारची. कित्याक ही आख्खी कार्यावळ आसा थंय. जायते फावटी आमी म्हणटा एनावन्समेंट जायते जातात फादर, दोंबुशकांत जायनात आनी खंय जायनात. करूंकूच पडटात एनावन्समेंट. ना आमकांय नाका एनावन्समेंट केल्ले,
पूण अनावन्समेंट करून जाल्यार कितें जालां कितें आसा ताची माहिती मेळना. And the announcements are not only in Goa, everywhere, all over the world. The people are announced, others are given on the bulletin. जायते फिरगोजांनी जे हांव अमेरिकेक काम करतालो ते फिरगोजांनी बुलेटीन आहात विकली बुलेटीन आनी वॉलंटियर्स भायर रावन वयता आसतना दितात. ते विकली बुलेटिनाचेर कितें आसा, मिसां सुमानांची, कार्यावळी सुमानांच्यो, अनावन्समेंट सगळे थंय आसा. तो लोक सगळो शिकिल्लो लोक. आमचो लोक हें आनी वाचूंक कोणाको जाता म्हणून सोडून उडयतले. हांव दिवाळे आसतना विकली करतालो. दिवाळे आसतना पियेदास साहेबांची जाप एवरी वीक लोक घेवन वयताले. बरें जातालें. पूण जायतो लोक आमचो कोंकणी वाचूंक वाजेता, कोंकणी वाचिना. दुसरो लोक हें आनी कोणाक टायम आहा काय म्हणटा. म्हणून इम्पॉर्टंट थिंग इज माहिती अनावन्समेंटांतल्यान करूंक पडटा. हें कॅलेंडर करूंक जायते त्रास, जायतो वावर. कितें भशेन दिन वाजता आमची भयण जेनिफराक आनी शापलेल्याक सेंट एंड्रू प्रिंटर आंद्रे मेर्शे ताणें छापलां तें, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सगल्यांक तुमकां भोव करून आमच्या PPC वांगड्यांक, एसोसिएशनाच्या वांगड्यांक ताणें आपआपली कार्यावळी दाखयल्यात, तांकां आमचे दिनवास. दवरुया हो प्लॅनर छापूंक पयशे पडले. दवरुया, दाराक लावया, भितरल्यान दार बंद करता आमी रातचे सदांच. बेस्ट प्लेस म्हाका दिसता हो. बेस्ट प्लेस आमचो कूड न्हिदता थिंगा लावं येता. आख्खे वरस भरतो. सो प्लीज बाराबोर आमची यात्रा ह्या वर्साची गवळीक वर्साची करुया. तुमकां सगल्यांक आनीक एक पावट चडांत चड देव बरें करूं. मिसाचोच इल्लीशी चाव तुमी घेवची, चाव पाणी हांगा भायले नासतली. आनीक एक पावट सगल्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. म्हजे पासत मागत रावत उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे बरे खबरीचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गायन गावया R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या पेज 194. R35 पेज 194. संस्कारागित्या वर्त्या सासनावी रोमान करता. सोडू दिवं आपल्यो रिती, सेवा करून करता. सोयगाची विशय आमची स्वता उठावो मुखार. निर्वाळून आमचो बाबा, सोय गोते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या, सोय दिवोन उदारणाच्या. Urgotul gazanona, oduya bakaduya. Ursolya tajimodo, mogacha povidatnya. Samskakur gadimona, mandiuya. प्रार्थुया. देवा एका अवजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय.
तो तुझ्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी वरवीं तांबनासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजूर चलयताय सासण्याच्या सासना. देवाचो आदार आसून सदांच आमचे ताय. एकूच कडवणी फाल्यां पुरसांव आहा म्हणटोच आमी कॉन्फ्रादी लागीं मागतात आपलें आप ओपमूस घेवन तुमी हाजीर जावं. शर्टाक गायोन गावया R30 प्रभू जेजू पेज 192. R30 पेज 192. प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू तुका महिमा तुका गावलो विनोदरी तुका